भाजपान प्रस्ताव म्हणल्यार हांव परत भाजपात प्रवेश करपाक तयार। हांवें राजीनामो दिल्लो, मात विचारसरणी बदलूंक ना, केन्नाच स्वार्थाचो विचार करूंक ना, आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार उलयलो। हांव दुसऱ्या पक्षात तरी गेल्लो ना। बीजेपी कडल्यान प्रस्ताव आयलो जाल्यार म्हाका कांय हरकत ना, कारण बीजेपी होच म्हजो पिंड आसा। हांवें बीजेपीक लागून 1990 हांवें प्रत्यक्ष म्हज्या घराक एक सॉर्ट ऑफ पिंडार लायिल्लें। हांवें म्हजें घर हें प्रस्थापीत मोगोचें घर, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष तेन्ना जो प्रबळ आसलो, आनी पेडणेंतल्यो मोगोची सगळीं सुत्रां म्हज्या घरांतसून हालात। आनी त्या वेळार बीजेपीचें काम करप हें घातक, आत्मघातकी काम अशें चित्र आसून सुद्दां हांवें बीजेपीचेर लढोवपाचें ठरयलें। गोव्यात आमी 40 उमेदवार सोदताले, आमकां 11 उमेदवार मेळ्ळे, तेतूंतलो हांव एक आसलो आनी हांवें इलेक्शन लढयलें। पराभूत जालोच, डिपॉझिटूय गेलें, पूण तातूंतसून घरांत आमच्या इतली कटुता आयली। हांव ताच्या नंतर 10-12 वर्सां घराच्या भायर रावलो। एक आमची गिरण आसली जी म्हज्या वाट्याक आयिल्ली, एन्सेस्ट्रल गिरण, ती गिरण डिसमेंटल करून हांवें म्हजें घर निवास तयार केलें आनी 2002 निवडून आयल्या नंतर सन्मानान घरांत गेलो। म्हणजे ह्या पार्टी कडल्यान हांव 2 वर्सां पयस आसा राजिनामो दिवन, पूण म्हज्या घरा कडल्यान 12 वर्सां पयस आसलो, पूण तेच्या नंतरय हांव घर म्हजें विसरूंक ना न्ही। आज हांव सन्मानान त्या घरांत रावतां, त्या घराची डागडुजीय करता। त्यामुळे बीजेपी कडल्यान फारकत घेतल्यार जाली 2-2.5 वर्सां, ही गोश्ट खरी आसा। पूण हांवें दुसऱ्या पक्षांत वचूंक ना, हेंय जेणे तेणें लक्षात दवरूंक जाय। 2022च्या निवडणुकीक म्हाका तिकट मेळूंक ना, आनी तिकीट न मेळ्ळ्या मुळे म्हजेर एक ना, ताका विनेबिलिटी ना असो छप्पो मारलो। आनी हांव जर वगी रावल्लो जाल्यार हांव राजकीय दृश्ट्या काळाच्या पडद्याआड वचपाचो म्हणून हांवें कॉन्टेस्ट केलें की म्हाका विनेबिलिटी कितलें सोंपें आसलें हें दाखोवपाक, आनी हांवें 5800 मतां घेतलेलीं आसा। पूण हें करता आसतना इंडिपेंडंट म्हणून निवडणुकीक रावप आनी आपली ताकद दाखोवप, हाच्या खातीर पक्षा कडल्यान राजिनामो दिवनूच हांव भायर सरलो। मजगती मांद्रे आनी पेडणे मतदारसंघात जमनीची किंमत वाडल्या। काय दलाली करपाक, काय स्वार्था खातीर उमेदवार जाल्यात म्हूण पार्सेकारांचे वादग्रस्त विधान। ह्या दोनूय मतदारसंघांत एका वेळार हो तालुको हो अत्यंत मागास तालुको असो गणलो वतालो। हळूहळू आतां तेचें महत्व खूब वाडूंक लागलां। जमनीक भरपूर किंमती आयल्यात आनी जर दलाली करणारे लोकप्रतिनिधी असतील जाल्यार ते महत्व आनीकय वाडता। इंडिव्हिज्युअल्स, व्यक्ती म्हणून खूब जाणांक दिसता, काही जाणांक दिसता भितर हात घेवपाक बरें आसा, काही जाणांक दिसता न्ही हें थांबणें आवश्यक आसा म्हणून हांव आसप आवश्यक आसा। त्यामुळे व्यक्ती म्हणून आसात किंवा पक्ष म्हणून आसात, मांद्रे मतदारसंघाक खूपच महत्व आयिल्लें आसा। जो तो हांगा येवपाक सोदता ही गजाल खरी आसा, पूण येवपाक सोदणाऱ्याची क्षमता कितें आसा, ताची दृश्टी कितें आसा, ताचें व्हिजन कितें आसा, ताच्या तकलेन कितें आसा, ताचो बॅकग्रावंड कितें आसा, ह्यो गोश्टी पळोवन येणाऱ्या काळांत लोकांनी निवड करची, आपलो प्रतिनिधी निवडचो। स्टुडंटा खातीर किशोर नायक।